मीटर फेलियराचे रिपोर्टिंग करपी मेकॅनिझम तयार करात. धर्मापुराचो आदलो सरपंच डॉमिनिक नोरोनान सरकारा कडेन मागला. जाल्यार मीटर बदलून वीज मंत्री सुदीन ढवळेकारान लोकांक त्रासात घातल्यात अश्यो कागाळी ग्राहकांनी गोवा 365 मेरेन पावयल्यात. बाणावलेचे कांय वीज ग्राहक फायली सबमिट करपाक मडगांवच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटात खेपो घालतात. 5,000च्या जाग्यार 10,000ची बिलां आयल्यात. डिस्कनेक्शनाच्यो नोटीसय पावल्यात. हाजेर वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया आयल्यात. डॉमेस्टीक वीज वापरपी हो कंज्युमर जाल्यार ताचे लुकसाण भरपायचेरय सरकारी पावंड्यार विचार जावपाक जाय. धर्मापूरचो आदलो सरपंच डॉमिनिक नोरोनान सुचयला. पळयात पुराय रिपोर्ट. आमच्या शेजाऱ्या सगळे लोक पॅनीक जालो आहा. आमकां लायट फ्री दीत म्हणली. ती फ्री दिवपा लायटी खबर सोय. हांव थंय मुगे डॉमेस्टीक कनेक्शन 5,000 बिल हारी करतालो आनी बिल हारी केलो हांचे रिसीव दिवपाना. मिटर चेंज केलो 10,000 बिल येयलें. 10,000 बिल 10,000 7,000 दिलं तें पे केलें. तें पे कोणूय बी आतां म्हाका डिस्कनेक्शना नोटीस केला. इनक्रीज लोड हांवें लोड इनक्रीज केलो आसतलो पूण पॅरलल कनेक्शन कांय ना, इलिगल कांय ना. सगळे मुगे पॉयंट येतले मिटराचे हांवें चिटींग केलें ना. हें कोणूय डिस्कनेक्शन आतां ती फायल रेडी करपा फायल सबमीट कर म्हणटा. त्या फायल सबमीट करपाक हिंगा आतां एजंट जाले. कोण 2,000 घेता, कोण 2,500 घेता, कोण 1,200 घेता, कोण 1,000 950 घेता. हें कितें चोरां गेलीं. आनी हो सुदीन ढवळीकर खूंय फॉल्ट हिंगा ताणें सगळी वाट लायला. टॅक्सी दिवून ताणें मिटर हें केलें आनी मिटराचे ताणें पयशे आयले. आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येयला थंय हो डिपार्टमेंट काबार करून चोवन आमकां गरीब लोकांक. आतां हांव एक पेशंट, म्हाका ब्रेन स्ट्रोक मारलो. आतां म्हाका हांव बेड रेस्टाचें आसतना थंय हांव येयला. आनी तें कोणूय बी आमकां सुशेग ना रावपाक. आतां कोणा मेळ्ळा तूं वचून? हांव मेळपाक म्हणजे फायल रेडी जालो ना. पयलीं आतां एजंटा मेळ्ळा फायल रेडी करपाक. फायल रेडी करपाक कोण एकल्यान 2,000 सांगले, कोण एकल्यान 2,500 सांगले, कोण एकलो 1250 सांगता, एकलो 1,000 950 सांगता. ओके. एजंटा कडल्यानूच करपाक जाय काय तुज्यान करपाक आनी कोण करतलो ते पॉयंट दाखोवपाक पडटा. सुप्रिटेंडंट इंजिनियर राजीव सामंतान आपले परीन वाडीव बिलां फाटले रजाव दिला. कितें अडचण आसा जाल्यार ती सोडोवपाक वीज कार्यालय तयार आसा अशेंय ताजें म्हणणें. आयकात. कितें आसा, आमचे रेग्युलेटरी कमिशन आसा JERC, त्या कमिशनान टॅरीफ ऑर्डर जी पळय आतां दिल्या त्या टॅरीफ ऑर्डरीन तांणी जो फिक्स चार्जीस आसा ते लोडा प्रमाणे कॅल्कुलेट करपाचें अशें ठरयलें. सो पयलीं हें सिंगल फेज आनी 3 फेजाक एक रेट आशिल्लो. सिंगल फेजाक वेगळो, 3 फेजाक रेट आशिल्लो. लोडाचो संबंद नाशिल्लो. म्हळ्यार आतां आमकां हो लोड एक जाता. दुसरी गोश्ट, आमच्या सिस्टमीचेर जो लोड सडनली इनक्रीज करता तो लोड आमकां सिस्टमीचेर वाडटा. त्या खातीर आमकां लोड चॅक करपाचें, आमी इन्स्पेक्शन करपाचें ट्रायल घेतलो आनी ताज्यो आमी नोटीसो काडटा. पण जर कंज्युमराक जर समज त्रास जाता, 15 दिसांची नोटीस दिल्या, ताणें कंज्युमरान बरोवन जर दिलें जाय, ताका एक कितलो पिरियड जाय, त्या पिरियडाक 1 म्हयनोभरा भितर आपूण तें करता, डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करपाक शकता. एक दुसरो प्रश्न, तुमचो जो डॉक्युमेंट जे दितात आनी आमी फ्रेश एप्लाय कर म्हणटात ते तेन्ना कंज्युमरांनी एप्लाय करचें. डॉक्युमेंट अपलोड करपाक कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसांनी तें आमी फ्रीली करतात, ताका कांय प्रॉब्लेम ना. पण कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान नवो टेस्ट रिपोर्ट घेवपाचो आसा तो कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यानच हाडचो पडटलो. तो आमी डिपार्टमेंट घेवंक शकना. डिफिकल्टी जर कोणाकय कंज्युमराक आसा जाय जाल्यार आमच्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसांत येवन मेळ्ळ्या जाता किंवा तांकां फोन करून जाता. एकदम घाबरपाची कांय गरज ना तातूंत आनी पॅनीक जावपाची तर कांयच गरज ना. आनी आतां एका धर्मापूरचो आदलो सरपंच डॉमिनिक नोरोनाचे. लायट कंज्युमर्सा कडल्यान जर दाम दुप्पट बिलां घेतात जाल्यार 3-3, 4-4 वरां काळखात दवरतात तेन्ना तांकां जावपी लुकसाण भरपाय लेगीत दिवपाची तजवीज वीज खात्यान करची. डॉमिनिक सांगता. कंज्युमर्स म्हणटाय ते when somebody consumes electricity तो एक कंज्युमर जाता आनी ते कंजम्पशनान तूं एक बील फारीक करता. सो जेन्ना तूं बील फारीक करता आनी पावर डिपार्टमेंट फेल जाता 3 वरां 4 वरां आनी तुगे कंज्युमराक कंज्युमेबल्स जे फ्रिजींग ओ जे आवडे वॉज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन जे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी आसा तें पेडे जावन वयता. तेन्ना डिपार्टमेंटान एफिशियन्सी कित्याक दाखयली ना? कितें तरी सिस्टम जाग्यार घालून लोकांचे पयशे कॉम्पन्सेट करपाक इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन इन बील हेंय करपाक गरज आसा. म्हजो डिमांड आसा मिनिस्ट्री कडेन
कित्याक हें ऑफिशियल करूंक शकना. ऑफिशियल्स आर रिलायंग ऑन दीस. पावर मिनिस्ट्रीन हेजेर नदर दवरची आनी ऑल्सो शूड क्रिएट अ मेकॅनिझम इन प्लेस. रिपोर्टिंग ऑफ पावर फेलियर्स असले सिस्टम आसपा जाय. रिपोर्टिंग आनी कितले टायमान तुगे रिस्टोर जाता हें लॉग जावपा जाय. आनी लॉग जावन इफेक्टीव पार्टीजांक कॉम्पन्सेशनाक डिडक्शन इन बील मेळपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू.